गोयचे पहिले मुख्यमंत्री दयानंद उर्फ भाऊसाहेब बांदोडकर हांची 50वी पुण्यतिथी निमतान गोय सरकार तसेच गोयच्या लोकांच्या वतीन तांकां आर्गां ओंपली। भाऊसाहेबाचे समाधी स्थळ दुरुस्त करपाचे थारायला अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार सांगले। 50व्या पुण्यतिथी निमतान पुराय वर्स वेगवेगळ्यो कार्यावळी घडोवन हाडटले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगले। बाणस्तारी अपघातान जखमी जाल्ल्या 3 जाणांची मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी जीएमसीन वचून भेट घेतली। भेट घेतल्या उपरांत तिगांचेर उपचार सुरू आसा आनी तांच्या भलायकेन सुदारणा जायत आसा। देखून बेगोबेग तांकां डिस्चार्ज मेळटलो जाल्यार ह्या अपघातान मरण आयिल्ल्यांक सरकारा कडल्यान मोबदलोय मेळटलो अशें आश्वासन मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार दिलें। दाबोळे विमानतळावयल्यो सगळ्यो सुविधा वेळचे वेळार अपग्रेड करीत रावतले। देखून दाबोळे विमानतळ बंद जावपाचो प्रश्नूच उप्रासना अशें येरादारी मंत्री मोविन गुदिनोन परत एक फावट स्पश्ट केलां। तशेंच दाबोळेच्या नव्या टर्मिनल इमारतीचें काम ऑगस्ट 2024 मेरेन पुराय जातलें। कलबुर्गी आनी नागपूर सारक्या विमानतळाकडेन लेगीत आतां जोडणी जातली अशी माहिती विमानतळ संचालक धनंजय राव हांणी दिली। वास्कोन मलेरियाच्यो केशी रिपोर्ट जावंक ना, मात डेंग्यूच्यो केशी नोंद जाल्यात अशी माहिती अर्बन हेल्थ सेंटराचो प्रभारी दोतोर परेश लवंदेन दिली। ह्या केशींनी वाड जावची न्हय म्हणून सगळ्या वाठारांनी वखदी फवारो मारला। तशेंच लोकांनी उदकाचो सांठो 7 दिसां वयर दवरचो न्हय आनी स्वताची काळजी घेवची अशें आवाहन ह्या वेळार दोतोर परेश लवंदेन केलें। दर वर्सा प्रमाण ह्याय वर्सा वास्कोचो सप्ताक व्हडा उमेदीन मनोवपाचो थारायला। देखून कोयराचो आनी गाडयांच्या पार्किंगेचोय प्रश्न उप्रासचो ना हाची काळजी आमी घेतले। तशेंच ह्या खेपेक गोबी मंचुरियनाचे गाडे घालपा खातीर अन्न आनी वखदां प्रशासना कडल्यानूय परवानगी घेवपाक पळयतले अशी माहिती थळावो आमदार दाजी साळकारान दिली। सप्तकांत कसलीच समस्या उप्रासची न्हय म्हूण पुलीस तैनात करतले, तेच प्रमाण सीसीटीव्ही कॅमेरास वरवीं सप्तकांत जावपी हालचालीचेर लक्ष दवरतले अशी माहिती पुलीस निरीक्षक कपिल नायकान दिली। सोऱ्याचे गुवेन भरधाव वेगान वाहन चलोवप्यांचेर आळाबंद घालपा खातीर साळगांव म्हालांत रातच्या वेळार गस्त सुरू करून
सोऱ्याच्या गुळेन वाहन चलोवप्यांचेर दंडात्मक कारवाय सुरू केल्या. सोरो पिवन गाडी चलोवच्यो न्हय, सगळ्यांनी आपल्या तशेंच दुसऱ्याच्या जिवाची काळजी घेवप गरजेची अशें येरादारी पुलीस अक्षत कौशल आनी उपअधीक्षक श्रीदम शिरोडकार हांणी सांगलें. कोलवा वाठारांतल्या कृष्णा रिसॉर्टान प्रशिक्षणार्थी म्हणून काम करपी दिग्विजय सिंग ह्या तरणाट्यान देवाच्या 2 मुर्ती सयत 8 लाखांची चोरी केली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण दुबावित दिग्विजय सिंग हो मूळ लखनौ उत्तर प्रदेशांतलो. चोरी जाल्ली ते दिसा ताणें भाव दुयेंत आसा आनी घरा वचपाक पयशे जाय अशी दनया कडेन मागणी केल्ली. दनयान दिता म्हूण सांगिल्लें, पूण ताणें पयलींच कॅमेराच्यो वायरी तोडल्यो आनी 8 लाख घेवन पळ काडलो. कोलवा पुलिसांनी ताचो सोद घेवन दिल्ली विमानतळाचेर ताका अटक केलो. भारतीय जनता युवा मोर्चान कळंगूटच्या हडफड्या मैदानाचेर फुटबॉल टुर्नामेंट सर्तीचें आयोजन केलें. गौरावाडो आनी सावतावाडो हांच्या मदीं ही सर्त आशिल्ली. गौरावाडोन 4 गोल करून जैत मेळयलें. थळावो आमदार मायकल लोबोन विजेत्यांक इनामां भेटयलीं. ह्या वेळार शिवोलचे आमदार डिलायला लोबो आनी हेर वांगडी हाजीर आशिल्लीं. गिरायकां खातीर खोशयेची गजाल, फाटल्या 4-5 म्हयन्याच्यान तोंडा भायर जाल्ली टमाटां आतां सवाय जाल्या. फाटले 2 म्हयने 160चेर पाविल्ले टोमॅटोचे दर आतां देंवल्या. शेनवारा दिवचलच्या बाजारांत 80 रुपया किलो अशें टोमॅटोचे मोल आशिल्ले. चवथी मेरेन टोमॅटो आनीक सवाय जावपाची शक्यताय आसा अशें संकेत विक्रेत्यां कडल्यान मेळ्ळ्या. दिवचले मायनिंगा विशयी शुक्रारा जाल्ली जनसुनावणी बरीच तापली. हे जनसुनावणेक मात लोकांनी आमकां मायनिंग नाकाच म्हणीत बरोच बोवाळ घालो. इतले मजगती पिसुलेच्या सरपंचान मात वेदांता मायनिंगेक तेंको दिला. वेदांता कंपनीन दिवचलेन मायनिंग सुरू करच्या पयलीं मायनिंगाच्या ओरीचे जिओ कॅमिकल करूंक ना. ही मायनिंग सुरू जाली जाल्यार ताचो ह्या वाठारांत आशिल्ल्या शेतांचेर कितें परिणाम जातलो
आनी EIA अहवाल घेतला काय ना ते विशीं वेदांतान थळाव्या लोकांक कांय सांगूंक ना अशें मनोज म्हणटा. खंयची मायनिंग कंपनी लोकांक विश्वासान घेनासतना थंय मायन सुरू करूंक शकना अशें मनोज परबान सांगलां. शहा आयोगाच्या अहवाला प्रमाण 35,000 कोटींची वसुली करचे पयलीं गोंय सरकारान महसूल बुडोवपी वेदांता कंपनीक परती लीज कशें कितें दिली? काँग्रेस फुडारी महेश मामरेन प्रश्न विचारला. सोरो पिवन पर्यटकाची कळ काडिल्ल्या DIGचेर कित्याक कारवाय जावंक ना असो प्रश्न कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन केला. रस्त्यार रावन पर्यटकांक आनी हेर लोकांक दंड घालच्या पयलीं नशेंत आशिल्ल्या DIGचेर कारवाय करची अशी मागणी मायकल लोबोन केल्या. सोरो पिवन एका क्लबान धुमशेणां घातिल्ल्या IPS अधिकाऱ्याचेर कित्याक कारवाय जाली ना? तृणमुलाचो गोंय फुडारी राजन डिमेलोन प्रश्न विचारला. फाल्यां आनी कोण तसो प्रकार केलो जाल्यार तुमी ताकाय सोडून दितले काय कितें अशें तो विचारता. फाटले कितलेशेच दीस जाले गिरी सर्व्हिस रस्त्या कुशीक पायपलायन फुटल्या. ताका लागून दर दिसा हजारांनी लिटर उदक फुकट गेला. हे प्रकरण भौशीक बांदकाम खात्याच्या नदरेक हाडून दिवन बेगोबेग फुटिल्ली पायपलायन दुरुस्त करून दितले अशें आश्वासन साळगांवचो आमदार केदार नायकान दिला. गिरी सर्व्हिस रस्त्या कुशीक पायपलायन फुटून कितलेशेच दीस जाल्ले मात ताची दुरुस्ती कोणेच करूंक ना. थळाव्या लोकांनी कागाळ केल्ल्यो. बाणस्तारी अपघात तपासांत सरकार आनी पुलिसांचे गाळपण दिसून येता असो आरोप काँग्रेसीन केला.
अपघाता उपरांत पुलिसांनीच मर्सिडीज कारींतल्या जोडप्याक घरा पाविल्ल्याचे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार सांगता। हे विशींचे पुरावे हातीक लागल्या उपरांत ते उक्ताडार हाडपाचे ताणें ह्या वेळार सांगले। तो एक व्हडलो बिल्डर आशिल्ल्यान पुलीस ताका साल्वार करपाचो यत्न करता अशें अमित पाटकार म्हणटा। पाणस्तारी जाल्ल्या भिरांकूळ अपघाता उपरांत गोंयच्या ड्रंक अँड ड्रायव्हच्या घटनेंचेर नियंत्रण हाडपाक बाराच्या भायर साद्या वेशान पुलीस तैनात आसतले। सोरो पिवन गाडी चलोवप्यांचेर कारवाय करपाक हो निर्णय घेतिल्लो आसा अशी माहिती येरादारी पुलीस विभागाचे उप अधीक्षक सिद्धांत शिरोडकारान दिल्या। गोंयच्या लोकांचे प्रश्न सुटावे करपाक गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो अध्यक्ष विजय सरदेसाय हांणी दर बुधवारा बसका घेवपाचो निर्णय घेतला। तशेंच हे बसकेची समिती लेगीत वेंचून काडिल्ली आसा। लोकांचे प्रश्न मुख्यमंत्र्या कडेन मांडटलो अशें विजय सरदेसायान ह्या वेळार सांगलें। गोंय वैजकी महाविद्यालयांतल्या पदव्युत्तर वैजकी अभ्यासक्रमांत प्रवेश घेवपाचेर मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान अंतरीम स्थगिती दिवपाक न्हयकार दिला। ताका लागून आरक्षणा प्रमाण प्रवेश प्रक्रिया करपाचो मार्ग मेकळो जाला। बांबोळी गोंय वैजकी महाविद्यालयान 2023 ते 24 शिक्षणीक वर्सा पदव्युत्तर अभ्यासक्रमा खातीर राज्य सरकारान आरक्षण लागू केल्ले। हाका विरोध करून कांय वैजकी विद्यार्थ्यांनी मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान याचिका दाखल केल्ली। ह्या प्रकरणात खंडपीठान सुनावणी घेवन शुक्रारा निवाडो राखीव दवरिल्लो। एसटीपीडीएच्या इमारतीन 6 सरकारी कार्यालय आसा। ह्या इमारतीची लिफ्ट मोडिल्ल्यान यो वच करपाक त्रास सोंसचो पडटा। देखून ह्या बसकेन नवी लिफ्ट बसोवपाचो निर्णय घेतला। तशेंच फिश कटर आनी सोपो 1,500 मेरेन वाडोवपाचो थारायला अशें एसटीपीडीएचे अध्यक्ष दाजी साळकार हाणें सांगलें। 1.15 लाख मोडून सगळे नाले नितळ केले अशें ह्या वेळार ताणें सांगलें।
फार्मागुडी वाठारांतल्या मुळाव्या शाळेची सामकी बाबत अवतिकाय जाल्या। शाळा बंद पडिल्ल्यान कुशीक रान वाडला। इतलेच न्हय जाल्यार जनेलां, दारां आनी छप्पर मोडून पडला। देखून सरकारान एकतरी ही शाळा दुरुस्त करून दिवची, नाजाल्यार हेर कामां खातीर ताचो उपेग करचो अशी मागणी बांदोडेचो आदलो सरपंच राजेश नायकान केल्या। दिवचलच्या नूतन वाचनालया वतीन शेनवारा राष्ट्रीय ग्रंथपाल दीस उमेदीन मनयलो। ते निमतान वाचकांचो सन्मान केलो। ग्रंथपाल चळवळीचे शिल्पकार दोतोर S.R. रंगनाथन हांचे जयंती निमतान हो दीस मनयतात। श्री शांतादुर्गा शिशु वाटिका सभाघरांत आयोजीत केल्ल्या ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हूण विजय सरदेसाय हाजीर आशिल्ले। हेर मानेस्तां मदीं सदाशिव वालावलेकर, राजेश दोंड, दोतोर मोरेश्वर जोशी हांचो आस्पाव आशिल्लो। वेगवेगळ्या सर्तींतल्या जैतिवंत भुरग्यांक ह्या वेळार इनामां वांटलीं। गोयची खाद्य संस्कृती आगळी वेगळीच आसा। गोयच्या हॉटेलांनी मेळपी मेनू संवसारांत हेर खंयच मेळना। सकाळी मेळपी पातळ भाजी, पाव आनी मिरची भजी हो मेनू तर सगळ्यांच्याच आवडीचो। ह्या पातळ भाजी वांगडाच गोंयांतल्या पारंपारीक हॉटेलांनी टोमॅटो भाजी, सुकी भाजी, सॅलड भाजी तितलीच रुचीक लागता। खुबश्या गोंयकारांचो सकाळचो हो आवडीचो नाश्तो। पूण फाटल्या 2 म्हयन्यां सावन राज्यांत आनी देशांत टोमॅटोच्या दरांत असामान्य वाड जाल्ल्यान आमच्या गोमंतकीय पारंपारीक हॉटेलांनी मेळपी टमाट भाजी, सालाद भाजयेचेरूय परिणाम जाला असो अदमास आसा। मात टोमॅटोचे दर 150 तेंकला तरी साखरेचे हॉटेलकार पयलीं आसले त्याच दरान टोमॅटो भाजी जावं सालाड भाजी विकतात आनी गिरायकांक धादोस करतात। सांगे सावन तारीमळ वचपी पूल धोकादायक स्थितीन आसा। ह्या पुलाचेर वायट दुर्घटना घडपाची शक्यताय आसा। हो पूल बरोच सकयल गेला। सरकारान हाचेर लक्ष दिवन हो पूल दुरुस्त करून ह्या पुलाची उंचाय वाडोवची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या। सांगे सावन तारीमळ वचपी पूल सारको बाबत स्थितींत आसा। ह्या पुला वेल्यान यो वच करपी आपलो जीव मुठीन धरून वता। हो पूल पोंच्यान कोसळपाच्या स्थितींत पावला आनी बँडूय जाला। फाटीं ह्या रस्त्यार डांबर घातिल्ल्यान तो बँड कळना आनी पावसान तर हो पूल उदका पोंदाक वता। सरकारान बेगोबेग हाचेर तोडगो काडचो अशी थळाव्यांची मागणी आसा। पुराय गोंयांत भाऊसाहेब बांदोडकर हांचे 50वी पुण्यतिथी निमतान तांकां आर्गां ओंपली। ह्या दिसा वेगवेगळ्या कार्यावळींचें आयोजन केल्ले। भाऊसाहेब हे गोंयचे शिल्पकार आनी पयले मुख्यमंत्री आशिल्ले। आयज गोंयांत जे कितें आधुनीक विकास दिसता तो भावून दिल्ल्याच मुळाव्या साधन सुविधांच्या आदाराचेर उबो आसा। त्या वेळार राज्यांतल्या साबार मालांतल्या कश्टकरी समाजाक मजतीचो हात ताणें दिलो। कला, शिक्षण तशेंच खेळा क्षेत्रांत ताणें खूब वावर केल्लो आसा। पळयात भाऊसाहेब बांदोडकराची 50वी पुण्यतिथी निमतान कांय खिणचित्रां।